मंगळार 1 एप्रिल 2025 मुखेल गोळ तूं बरो जावंक सोदताय? नियाळाक आदार. आमचो शेजारी कितलोच तेंप GMC हॉस्पिटलांत आसलो. ताचे फाटीं आयलोलीं जायतीं जाणां बरीं जावन घरा परतलीं, पूण हो परतून परतून एडमीट जावन आपले पिडेचेर झुजतालो. एका यादनीकान ताका भेट दिवन ताचेशी उलयतना ताका विचारलें, तुका बरो जाल्लो नाका? तेन्ना ताणें म्हणलें, ओय फादर, कितलो तेंप हांव कोश्टवतां. यादनीकान ताका म्हणलें, तुजें गर्व आनी दुसऱ्यांच्यो टिका कोत्तलें आवरण सोड. तुजी पिडा न्हय, पूण तूं सगल्यांचें वायट दोतोरां नर्सीची टिका कोत्ता. तूं तुज्या घरच्यांचेर गाराणी घालता. तुका बरें कुंसार जाय. तें केलें जाल्यार तूं बरो जावन रोखडोच घरा परततलो. दुसरे दिसा ताका ताचे बायलेन रेतीराक व्हेलो आनी थंय खरेंच ताणें बरें कुंसार करून आपलें जिवीत बदल्लें आनी पिडेंतलो बरो जालो. शुभ वर्तमानान तो आरकारूय बरो जावंक सोदतालो, पूण कोण ताका तळयेंत घालूंक नासलो. जेजून पयलो, ताका ताच्या वायटांतलो उठयलो आनी बरो केलो. इजेकिएल प्रवादी सांगता, देवाचेर विस्वास दवरतल्यांक देव तांचें जिवीत सुबां देण्यांनी भरता. आयज आमच्यो पिडा, कोश्ट, आडखळी, दूख आमच्या गोरवाक आनी वाद्याक लागून वाडटा. हें समजून घेवन, कुंसार करून आनी दुसऱ्यांचें बरें चिंतून जिवीत नवसरूंक वावरुया. म्हजो थाराव, सदांच मागण्यांत रावन दुसऱ्यांचें बरें उलोवन आनी म्हाकाच ल्हान करून देवा मुखार महिमा जोडटलो.